न्ही आय थिंक दिस इज वॉट वी हॅव बीन आस्किंग फॉर टेनन्सी व्हेरिफिकेशन नाल्यार बाकीचे चॅकिंग कर. दिस वॉज वन पार्ट वीच वी हॅव बीन आस्किंग द गव्हर्मेंट. पूण आज हें जालां हाची जावपाची गरज नाशिल्ली. बट आय थिंक द वे इट हॅज बीन डन द पर्सन हू वॉज इनवॉल्ड लास्ट टायम लुक्स टू बी द सस्पेक्ट फॉर दीस मर्डर. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना जाल्ली तांणी कंप्लेन लॉन्च करूं नाशिल्ली आसुनी म्हणून. तेच एका ती ही मस्ट हॅव फावंड एज अ एडवांटेजियस पोजिशन की कंप्लेन जायना परत येवया म्हणून. Investigations have been asked. I have strongly asked the police to see that this is personally looked by the PI, given them a challenge to take out the details, and I expect the Porvorim police with this PI will try and get the things out very soon. कित्याक थोड्या ज्यो गोष्टी आसा इन्वेस्टिगेशन मोडान आर फेवरेबल, लेट देम फायंड आउट एंड देन कंक्लुजन. बट इट इज अ सॅड थिंग दॅट सच थिंग्स हॅव स्टार्टेड हॅपनिंग इन गोवा, जे आमी सदांच पिसफूल स्टेट म्हणटात. ताच्या खातीर कायद्या प्रमाणे पयले जावनी मागीर फुडलें पळोवया. सिनियर सिटीजन्स हू आर स्टेईंग अलोन अशी or senior citizens who are not looked after properly to be registered in the Porvorim police station or Porvorim police station to carry the police to carry out a drive to check the areas where senior citizens live alone and तांच्या खातीर कितें जालें कितें पेट्रोलिंग नाल्यार कितें एक्स्ट्रा करचें म्हणून हें तेन्ना मागणी आशिल्ली. तेन्ना तेवटेन चोरी जाल्ली तेन्ना आमी सांगिल्लें. बट दॅट टायम द पुलीस वर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड वेल एंड दे टॉक्ड अबाउट डिफरंट थिंग्स विच आर नॉट फेवरेबल टू द लॉ एंड ऑर्डर. I expect that this time they will perform. ना जाल्यार मागीर फुडलें उलयता. आमकां एक डेड बॉडी मेळ्ळा. It appears to be a murder. Yeah, it is a case of murder, and we are ताचे घराचे नळे बी ओपन आसात. So we are investigating the case. We are registered case of murder, and we are investigating the case. ताचें नांव प्रियंका नायक. Age around 72 years.